नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुम्ही जाणत आसतले इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड. म्हळ्यार आमच्या गोंयची आनी आमच्या पुराय भारताची आमच्या देशाची जी GDP आसा ती 4थ्या नंबरार पावलेली आसात. म्हळ्यार पयल्या नंबरार अमेरिका आसा, दुसऱ्या नंबरार चायना आसा, तिसऱ्या नंबरार जर्मनी आसा आनी 4थ्या नंबरार पयली जपान आशिल्ली. तिका फाटीं व्हरून आमची जो भारत आसा, आमचो भारत देश आसा तो 4थ्या नंबरार पावलेलो आसा. पूण ह्या सगळ्या देशा भितर आमी जे आतां नांवां घेतली त्या देशा भितर हे सगळे जे देश आसा ते डेवलप्ड आसा. पूण आमचो भारत देश जो आसा तो स्टील डेवलपिंग. अशें कित्याक? आमची देशाची जी GDP आसा इतली हाय आसून सुद्दां आमचो देश जो आसा तो इतलो विकसीत कित्याक जावंक ना, विकासशील देशांच्या यादीन कित्याक येवंक ना, हाजेर आमी सविस्तर म्हायती तुमकां दितले. तुमी जाणत आसतले अमेरिकेची जी GDP आसा ती 13.5 आसा ट्रिलियन. चायनाची ताज्या फाटल्यान 19.2 ट्रिलियन्स डॉलर्स इतली आसात. जर्मनीची GDP आसा ती 4.7. जर्मनीची जी GDP आसा ती 4.7 आसा. आमच्या भारताची 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स इतली आसा आनी जपानाची आसा 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स. म्हळ्यार आमच्या जपानाक फाटीं उडोवन आमचो भारत जो आसा तो वयर येयल्लो आसा. पूण टॅक्नॉलॉजीच्या बाबतीन म्हणात जाल्यार हे जे देश आसा ते खूब फुडें गेल्ले आसात. आमच्या भारतानू विकास जायत आसा टॅक्नॉलॉजीन, तरी आसतना आमचे जो देश आसा तो डेवलप कंट्री म्हणून अजून वळखना आमी. अशें कित्याक? आमी जर ह्या देशांची GDP पळयत जाल्यार खूब हाय आसा. तशेंच त्यांच्या देशान जी पर कॅपिटल इनकम जी आसा, ते लोकांची जी वर्साची जी उत्पन्न आसा ती खूब हाय आसा आमच्या भारताच्या हिशोबान पळोवंक गेल्यार. आतां अमेरिका सारको देश जो आसा तो 7व्या नंबरार आसा पगारान. म्हणजे लोकांची जी एन्युअल इनकम आसा तातूंत, म्हणजे पर कॅपिटल इनकम हेतूर. आनी आमचो भारत जो आसा तो 143 नंबरार आसा. आतां आमी पळयतात की आमच्या देशाची जी लोकसंख्या आसा ती 1 नंबरार पाविल्ली आसा. 150 कोटीच्या वयर गेल्लेली आसात. चायनाक पासून आमी फाटीं घातलेले आसात. आनी हांगासर GDP म्हळ्यार कितें? GDP म्हळ्यार आमच्या भारतान जो काम धंदो आसा तो बरो सुरळीत चलता. मॅन्युफॅक्चरींग जे प्लांट्स आसा ते भरपूर प्रॉडक्ट हांगा तयार करतात आनी आमच्या देशांतल्या देशांत तेजी खप जाता, भायर जाता आनी हाजो जो पयसो येता तो सरकारा कडेन आमी टॅक्साच्या रुपान वयता. आनी हो जो पयसो आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चराक सरकार लायता. म्हळ्यार आमच्या सरकारा कडेन आमचो पयसो भरपूर वयता आनी तो पयसो आसा तो सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागता. आतां तरी आसतना आमचो देश जो आसा तो डेवलप कित्याक जायना? ताजी कारणां म्हटल्यार आमी जो सरकारा कडेन पयसो दिता तो पयसो जो आसा तो पयशाचो वापर जो आसा तो बरे तरेन म्हणजे फ्युचर इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून तो उपयोग जायना. म्हळ्यार कशें? एक जर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो केलो तो आमी फॉर एग्जाम्पल घेयार रस्तो एक आतां आमी पळयतात हायवेज तयार करता. ते हे हायवेज जे आसात ते 50 वर्साचे विजन धरून करपाक जाय. पूण आयज आमी पळयतात हे हायवेज आसात ते खचलेले आसात. म्हळ्यार ह्या हायवेंचेर परत ताका पयसो लागतलो आनी आमची जी GDP इतलो आमी पयसो दितात तो ह्याच एकाच इन्फ्रास्ट्रक्चराक परत लागतलो. म्हळ्यार ह्याच कामाक लागून आमी स्टील डेवलपिंग डेवलपिंग अशें उरता. मागीर डेवलप जेन्ना केन्ना जाताले? आतां आमी अमेरिकेक, लंडना सारक्या ह्या देशांनी, इंग्लंड सारक्या देशांनी पळयतात की थंय तेंचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो 50-100 वर्सां पयलीं केल्लो आनी तशाक तसो तो आजुनूय आमकां पळोवपाक मेळटा. तेंचे रस्ते आसात ते 30-40 वर्सां पयलीं केलेले, ते आजून तेंच्यांनी मेनटेन करपाची पासून गरज ना. हातूंत आमी करप्शन आमच्या भारतांत जाता अशें म्हणूं शकता ना. प्रत्येक देशान करप्शन हें आसात. म्हणजे पूण आमच्या देशान हे जे करप्शन आसा ते बॉटम टू टॉप पर्यंत पावता आनी हे जे कमिशन 45% कमिशनाक लागून हे लो क्वॉलिटीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ह्याच कारणाक लागून जे आसा ते पयशे आमचे वाया वयता, परत वयता. आतां आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलयतात जाल्यार आमी कितल्योश्योच गजाली आमी पळयतात त्यो अनवॉन्टेड सरकार पयसो लायतात. अशा जाग्यांनी कितलेशेच आमी ग्रावंड पळयलेत बांदल्या. आमच्या पुराय भारतान अशे ग्रावंड बांदलेले आसात ते यूज करिनासतना पडलेले आसात. ते भुरग्यांक खेळपाक दिनात आनी हे ग्रावंड जे आसा ते फक्त शोवाक मिटिंग्यो घेवपाक, राजकीय मिटिंग्यो घेवपाक उपयोग करतात. पूण तेजो खेळाक उपयोग करिनात आनी ते एक 7-8 वर्सां जाली काय ते सामके मोडकळीक येता आनी ताजी दुर्दशा आमी पळयतात की तेका परत जर यूज करतले जाल्यार तेका रेनोवेटाक पयशे मोडचे पडटात.
आनी जेन्ना परत परत पयशे इन्फ्रास्ट्रक्चराक मोडटा तेन्ना देश खंयचो उदरगती कडेन पावूं शकनात, म्हटल्यार डेवलप जावं शकनात, विकासशील जावं शकनात, विकसीत उरता, तो डेवलपिंगूच उरता. आनी मेन म्हटल्यार सरकाराची जी कामां आसात ती करेक्ट आनी विजनफूल आसपाक जाय. 50-100 वर्सांक लागून ती इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां घडोवन हाडपाक जाय, तेन्नाच आमचो देश जो आसा तो डेवलप जातलो. आमची देशाची GDP हाय करून आमकां एक तर देशान वयर पावल मारलेलेंच आसा, पूण आमकां जर डेवलपूच करपाक जाय आमचो देश जाल्यार आमकां आमच्या देशांत बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर घडोवन हाडचो पडटलो. आतां आमी पळयतात की आमच्या देशान अश्यो कितल्योश्योच गजाली आसा त्यो सक्सेसफूल जाल्ल्यो आसा. म्हळ्यार ज्या कामाक आमी पयसो लायल्लो ती गजाली आमी सक्सेसफूल जाल्ल्यो पळयल्यात. मेन म्हळ्यार आमच्या देशान एक उपक्रम राबयलो तो म्हळ्यार पोलियोचो. आमच्या देशान जड से निकालेंगे पोलियो को अशें एक स्लोगन अमिताभ बच्चनाचो आमी आयकताले. आनी खरेंच आमच्या देशान जो आसा पोलियो 100% भायर काडून उडयल्लो आसा. आनी हो सक्सेसफूल प्रोग्राम आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचो. पूण अशे कितलेशेच प्रोग्राम आसा. आतां आमी पळयतात UPI म्हटल्यार ऑनलायन पेमेंट आमी करतात आनी सक्सेसफूल म्हणजे इंडिया आसा सक्सेसफूल एका नंबरार आसा आमच्या हो प्रोग्राम चलयता आनी सक्सेसफूल होच चलता प्रोग्राम. म्हटल्यार ऑनलायन पेमेंट करपाक आमची इंडियाची आसा अग्रसर आसा. म्हटल्यार अशे जे प्रोजेक्ट जावपाक जाय आनी अशे उपक्रम जावपाक जाय तेजो 100% लोकांक फायदो जातलो. आमचे भारतांतले लोक जे आसा ते खूब हुशार आसात. आमी पळयतात यूट्यूबचो CEO जावं मायक्रोसॉफ्टचो जे मोठे मोठे जे पदांचेर बसलेले आसात ते आमचे भारताचे लोक आसात. आनी नासान कितलेशेच आमचे जे सायंटिस्ट आसात ते काम करतात. म्हणजे आमच्या भारतांतल्या लोकांचे तकले जे आसा ते खूब हुशार आसात, पूण आमकां प्लॅटफॉर्म मेळना. आतां आमी पळयतात आमच्या भारतांत जे आसा ऑनलायन सर्विसीस आमी यूज करतात, पूण सरकारी जर कचेरींनी गेल्यार आमकां त्यो परत आसात त्यो कागदपत्राचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हळ्यार आमी डेवलपमेंट आमचो जावन पासून आमी फाटी वाडटा. आमी आमच्या गोंयान आमच्या गोंया बद्दल उलयता जाल्यार आमच्या गोंयान तुमकां खबर आसतलेच की आमच्या ज्या गृहिणी आसा तांकां एक पेमेंट मेळटा 1,500 तो म्हळ्यार गृह आधार. आनी हातूंत वर्सान वर्स एक लायफ सर्टिफिकेट भरचे पडटात. आतां तुमकां खबर आसता जर ऑनलायन सगळे सुटसुटीत जाता जाल्यार हे टॅक्नॉलॉजीचो सरकार उपयोग कित्याक करिनात, पेपर वर्क कित्याक करपाक लायतात. तुमकां खबर आसतलेच आमचे जे आधार कार्ड आसा ते आमचे आधार कार्डाचेर अंगठे जे आसा ते सगळ्या कडेन आमकां ऑनलायन सगळ्याक आमी लायतात. सिवील सप्लायन वचूं जाल्यार आनी खंय वचूं सगळ्याक आमचे जे आसा त्या अंगठ्याचो आमी उपयोग करून आधार कार्ड आमकां आमचे अवस्थो म्हणून आमी दाखयतात. जाल्यार ह्या कामाक लागून पेपर वर्क कित्याक करतात, गॅजेटेड ऑफिसराची जी आसा सर्टिफिकेट कित्याक लावची पडटात. जो व्यक्ती आसा ताका थंय तेजो थंब स्कॅन करून ही सुविधा आसा ती सुटसुटीत करून तेजेर तो अलायव आसा म्हणून आमी ऑनलायन दाखोवं शकता. पूण हे करून तो त्या व्यक्तीचो टायम वेस्ट करतात सरकार आनी सरकार पेपरांची वाट लायतात. जर आमच्या भारताक आमकां जर विकसीत म्हळ्यार डेवलप करपाक जाय जाल्यार आमकां विज्ञानाचो वापर घेवचो पडटलो आनी जो आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो आमकां 100% फुडल्या विजनरी दवरून फुडल्या खुबश्या वर्सांक लागून आमकां करून घेवचो पडटलो. वंदे मातरम. जय हिंद.